120 कोटी खर्च करून सत्तरीची उदरगत करतले त्या भायर वेगवेगळ्यो येवजण्यो सत्तरीत राबयतले। सत्तरी वाठारांतल्या तरणाट्यांक सरकारी नोकरी दिवपाचो यत्न करतले अशें भलायकी मंत्री आनी वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणेन सांगलें। मासोर्डे फुटसाल मैदानाच्या उक्तावणा वेळार तो उलयतालो। ह्या फुटसाल मैदानाच्या उक्तावणा वेळार पर्येचे आमदार देविया राणे, सुडाचे संचालक गुरुदास पिळणकर, नगराध्यक्ष सेहजीन शेख आनी हेर मानेस्त उक्तावणाक हजर आशिल्ले। भुरग्यांना ह्यो सगळ्या गोष्टी आमी लक्ष घालून करपाचे आमी ठरयल्ले आसा। सरकाराचो पूर्णपणे उपयोग गोंयचे जनतेक जावचो, त्याच बरोबर आमचे सत्तरीच्या लोकांचो व्यवस्थित विकास जावचो। भुरग्यांना एकूच आश्वासन दिता की खंय चिंता करपाची भानगडीत पडो नाका, तुमचो विचार आमी करीत आसता आनी आमी तुमचे बरोबर आसा। केन्ना केन्ना भुरग्यांक दिसता की बाबा आतां कितें काय फुडें काय ना, सगळे जाग्यार येतले, सगळे आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। भुरग्यांचे जीवन आनी भुरग्यांचे एक वेगळे तरेचो विकास करपाक आमी प्रयत्नशील आयज पर्यंत आमकां यश गावलेलेच आसा। पूण हे पयशे जेन्ना येता, जेन्ना आमी 100 कोटी म्हणटा आनी 50 कोटी म्हणटा, हे सादी गोश्ट न्हू। आयज इवन तुमच्या होंडा पंचायतीन आयज भाभीन जे प्रकल्प सुचयल्या त्यो प्रकल्प फुडें व्हरपाक पयर हांव शिंदे कडेन उलयतालो की आमी ठरयतले आनी कशें कितें आमकां फुडें व्हरूंक जाय आनी भाभीन जे सांगात एक एक करून ते वर्टिकल फुडें व्हरपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो। पण एक लक्षात तुमी घेवंक जाय, हे सगळे आयज आमी विचार करून आमी केला। मुन्नाक घेवन बसून आयज मुन्नाक नाकाशेवण जाला म्हणून फाटीं बसलो होतो आनी आनी कितें म्हणत म्हूण ताका एक्चुअली कितें आहा की आमकां विचार आनी कश्ट खूब करचे पडटा। ताका खबर आहा मागीर आमकां केन्ना केन्ना पयशे समज ह्या लायनीन दिल्या मागीर आमकां दिल्ली पत्र बरोवचें पडटा, बाबा आमकां हांगा वापरपाक हे पयशे हांगा आमी वापरतले, म्हणजे गांवचो विकास ह्या तरेन आमी करूंक सोदता। मागीर ते पयशे आमकां दिता, परमिशन दिता ते वापर करपाक, ह्याच तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय। बऱ्यापैकी विकास हो जातलोच। हांगा म्हाका दिसता एक बाबा प्रोजेक्ट जे हाडटा, आतां इतले वर्सां प्रोजेक्ट हाडल्या आनी म्हाका दिसता हे एक वर्सान इतले जे प्रोजेक्ट हाडल्या ह्या मतदारसंघात, ते म्हाका दिसता कोणेच इतले प्रोजेक्ट हाडूं ना इतले एक वर्सान। आनी ह्या फक्त हें जालां फक्त म्युन्सिपालिटीच्या एरियान, फगेट बाकीच्या एरियांनी प्रोजेक्ट येवपा आसा, पण तुमच्या म्युन्सिपालिटी एरियानूच इतले कोट्यांचे प्रोजेक्ट। फाटल्या दिसांनी आमी म्हशीचे माळार गेली, ताजे पयलीं म्युन्सिपालिटीचो ग्रावंड जालो, ताजे पयलीं दुसरो आनी ग्रावंड जालो, आतां हो फुटसाल ग्रावंड। म्हणटकच हो म्युन्सिपालिटी तुमची कशी बदलल्या ह्या एक वर्सा। तुम्ही स्थानिक जे लोक आसा हे तुमच्या दोळ्या समोर आसा, ही म्युन्सिपालिटी कशी बदलत आसा आनी कशी फुडें बदलपाची आसा। आनी हे जेन्ना तुमकां एक आमदार आनी एक मंत्री एक विजनरी मेळटा तेन्नाच ही कामां जावपाक